संतोषान उल्हासान बिनवार्षिकाचा बलिदान भेटून बापा मंदिरात जमल्या भक्ती मानान कोणत्या काळजान कुटमास पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकून काशेता जिन्नते पालच्या कृपा मागता जीविताच्या हुंड्या घालता सासनिक जीवित मन पडता संतोषान उल्हासान बिनवार्षिकाचा बलिदान भेटून बापा मंदिरात जमल्या भक्ती मानान कोणत्या काळजान कुटमास पिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याची सुख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सा लोरेसाच्या मानाक सव्या दिसाचे नोवेन करून देवाची कृपा मागोवंक सा लोरेसा मुखांत्र आमची मागणी ताका भेटोवंक आमची अर्गां ताका आमी दिवंक हांगासर एकठांय जालां. आज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त आचरण करता. जेजू बरी आमच्या जिणेंत आमी रुपांतर जावंक आनी देवाच्या महिमेंत भागीदार जावंक ताका मानवोची भुरगीं जावंक आमकां पवित्र सभा आज उलो दिता. ताचे सारकें जावचें म्हळ्यार सा लोरेसा बरी जेजूच्या मेटांनी चलचें. पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदान आमी भेटयता आसतना हिस्स कृपा आमी देवा लागीं मागया. आमचे मागणे आमचे इरादे सर्वेस्परा आमच्या मुखार आमी दवरया. हे पवित्र बलिदान फावो ते परी भेटोवच्याक एक घडीभर आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण आमची पातकां आमी उडासाक हाडया आनी देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर्वोत्तम देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या
जातो वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमे वंसांक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळसांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना सांव पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप मोगाच्यानो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचे येणे तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन विणलेली घडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखुल्लो आसा निसायकी देवा बापातावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवातावन ताचे विशांत आयिल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हळें हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार होस ताळो आकाशांतावन आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो ह्या शिवाय आमचे मोदें दृढपणे स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशी आमी आयकला तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें दीस उजवाडासर आनी फांत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणाने उदेसर काळोखांत प्रकाशतेल्या एक दिव्या बरी तो म्हणयेत देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार सगळी पृथ्वीवर तूच वरतो सर्वेस पोरासवर चलयता सगळे पृथ्वीवर तोच वरतो
सर्वेस्पर राजभर चलयता पृथ्वी उल्हास दर्या करावळीचे का आनंद भोगू कुपानी काळोख बसता ताचे भोवती न्यायनीताच्या सिंहासनाची बुनियाद सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तो स्वर्तो सगळ्या संसाराच्या धन्या मोका वै सर्वेस्परा मुका पर्वत मेणा बरे करता मळपताचे नीतिवनपण परगडता सर्जनांगा देखता ताची महिमा सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तो स्वर्तो तोच सर्वेस्परा संसाराचो सर्वाधिकारी देवा मोदे अत्युन्नत म्हणता तो तू सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तो स्वर्तो सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तो स्वर्तो Alleluia, 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 Christa jai jai. Homo moga sopo, toma kaman wala, taka tumi aika. Alleluia, 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 Christa jai jai. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. स दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंवक आपणा सांगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तुरू उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आपले मोयचे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसतले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगास आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मोयचेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दापण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपोवन म्हणालो,
उठा, भिये नाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें. वगडी तुका क्रिस्ता. जिणेंत रुपांतर हाडन देवाक मानवोची जिणी जियेवया. क्रिस्तांतय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा उजवाडाचो चवथो मिस्तेर संभ्रामता. जेजू ताबोर पर्वतार रुपांतर जाता. सा एफ्राईम चवथ्या शतमानांतलो नावार्दीक शिकोवणदार जेजूच्या रुपांतरा विशीं नियाळ कर्ण अशें बरयता. एक दीस जेजू आपल्या शिसांक विचारता, लोक आपूण कोण म्हूण सांगता? शिस जाप दितात, थोडे तुका येलिया म्हणटात, आनी थोडे तुका जेरेमिया म्हणटात, आनी थोडे तुका प्रवादी म्हणटात. आनी तेदना जेजू त्या तेगा शिसांक तो ताबोर पर्वतार आपोवन व्हरता आनी थंयसर तो रुपांतर जाता. आनी तांकां तो दाखयता आपूण येलिया न्हय, बगार येलियाचो देव. आपूण जेरेमिया न्हय, बगार जेरेमिया गर्भांत आसतनाच ताका आकारलेलो, ताका पवित्र केल्लो तसो देव. आपूण प्रवादी न्हय, बगार सक्कड प्रवाद्यांक धाडलेलो देव. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू आपलें दैवीक मुखामळ आपल्या शिसांक आपल्या रुपांतरा मारिफात थंयसर उगडापें करता. हे दोळ पर्यंत त्या शिसांनी जेजूचें मनशा रूप मात्र पळयल्लें. हे दोळ पर्यंत तांणी जेजूच्या उतरांनी मात्र आयकल्लें, आपूण देवाचो पूत. पूण आज त्या ताबोर पर्वतार जें कितें तांणी आयकल्लें ते आपल्या दोळ्यांनी ते पळयतात. आबळे दोंगरार ताचें मुखामळ सुर्या बरी परजळटा, ताचें वस्तूर उजवाडा बरी धवें जाता. मोयचे आनी येलिया दिश्टीक पडटात, ताचे लागीं उलयतात, बापाचो ताळो आयकता, हो म्हज्या मोगाचो पूत, म्हाका तो मानवाला, ताका तुमी आयका. पोरण्या सोल्ल्यांत मोयचेक, पत्रियार्कांक आनी थोड्या प्रवाद्यांक मात्र दिश्टीक पडलेलो देवाचो वैभव आज शिसांक तो पळोवंक मेळटा. आनी सा पेद्रो हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, तो म्हणटा, आमी आमची चातुराय वापरन आमी घडपां वा काणयो तुमकां सांगोंक नात, बगार ताचो वैभव आमच्या दोळ्यांनी आमी देखला आनी बापाचो ताळो आमीच आयकला. मोगाळ बाबा भयणीनो, ते तेग शीस सगळ्या मनशा कुळाचो संकेत. तांचे थंय देवान आमकां हो वर्तो मिस्तेर, हें वर्तें सत आमकां उगडापें केलां. आज हे रुपांतराचें, जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना कसलो संदेश हें घडयत आमकां दिता. कसलो संदेश आमच्या पात्रोन सा लॉरेसाक मेळिल्लो आनी कसो ताणें तो आपणायलो तें आमी पळोवया. पयल्यान पयलें जेजूचें रुपांतर ताच्या दैवीकपणांत आमकां वांटेली जावंक आपयता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सुरूपायेचो रचलो. जेजूचें रुपांतर जाल्ल्या त्या मुखामळांतय आमी आमकांच देखता. आमी जावन आसां सोम्याचें तें रुपणें, आमी जावन आसां सोम्याचें तें सारकें. सा पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, देवान आमकां क्रिस्ता थंय रचल्यांत, क्रिस्ता सारकें जावंक आमकां आपयल्यांत आनी ताच्या महिमेंत भागीदार जावंक निर्मिल्यांत. आमी ताची आपणायलेलीं भुरगीं, जेजू जावन आसा तसो खरो पूत देखून आमकां आपोवणें आसा
जेजू सारकें जावंक आमच्या जिणयेंत आमच्या काळजांत केन्ना आमची ही जबाबदारी जेजू सारकें जावची ती आमी रुता करता आमचें सगळें नडतें आमचें चिंताप सक्कड तें बदलता कशें आमी जेजू सारकें जावं येता म्हणून आमी चिंता आनी ताचे सारकें जावंक आमी पेसारता हें जावन आसा आमचें रुपांतर तें आमच्या काळजांतावन आराम जाता आमच्या बऱ्या आनी देवाक मानवच्या करण्या मारिफात आमच्या जिणयेंत तें दिसून येता आनी ताका मानवची जावन जियेवन ताच्या महिमेंत आमी भागीदार जावंक आमकां करता दुसऱ्यान जेजूचें रुपांतर तसो अणभव आमकां कश्टा पंताफानांत धैर्य दिता मातेवाच्या वांजेलांत शिसांक ताबोर पर्वताक आपोवन व्हरच्या पयलें जेजू तांकां आपले कश्ट मरण जिवांतपणा विशीं सांगता शिसांक तो सांगता जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपलो कुरीस घेवं दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी अशें आपणा वयर येवंक आसचे कश्ट आपल्या शिसां वयर येवंक आसचे कश्ट तो तांकां तिळसिता आनी खंडी सावन शीस निराशी जातात तांकां बेन दिसता ते आकांतात आनी तेन्ना जेजू तांकां ताबोर पर्वतार आपोवन व्हरता आनी थंयसर जें कितें ह्या कुर्साच्या मरणा उपरांत येता ते तांकां तो दाखयता कुरीस जिवांतपणाक वाट थंयसर आमचे ते सर्व कश्ट परिश्रम आमी ते जैताक आमी वापरूंक जाय केन्ना आमची दिश्ट जैताचेर आसता जिवांतपणाचेर आसता ते कश्ट परिश्रम सोसूंक आमकां धैर्य जाता आमचे कश्ट ते आमकां वचें म्हण बगाना बगार तें एक पंत आव्हान जाता तिसऱ्यान जेजूचें रुपांतर आमकां देवाचो सांगात दाखयता जेजूच्या जिणयेंत बाप सदां काळ ताचे सोबे आसलो आनी रुपांतरा वेळी देवाचो तो सांगात ताका स्पश्ट दिसता ताच्या शिसांक थंयसर पळोवंक मेळटा बाप एलिया आनी मोयचे ताचे संगत आसात ताका उलयतात केन्ना आमी बापाची खुशी पळोवन ताच्या वाटेन आमी समकात आमी एक सुरिनय बगार बाप आमचे संगी आसा देव आमचे संगी आसा आमच्या कश्टांच्या वेळी आमच्या पंत आव्हानाच्या वेळी तो दरत्या मापान आमचे संगी आसा मोयचे धर्मशास्त्र उपादेशाचो संकेत तर एलिया देवाचें उतर लोकां मुखार दवरलेलो प्रवादी जावं मोयचे जावं एलिया देवाचें उतर परगटले व्यक्ती आनी देव आमच्या जिणयेंत आपल्या उतरां मारिफात तो आमचे संगी आसा तोच आमचो बरवसो आमचें धैर्य आयचें दुसरें वाचप जर आमी परत्यान वाचलें तर थंयसर पेद्रू म्हणटा सा पेद्रू म्हणटा दीस उजवाडासर आनी फांत्याचो सुक्रू तो उदेसर काळोखांत प्रकाशतल्या दिरब्या बरी तो काळोखांत कश्टांत दुबावांत पंत आव्हान काण घेवन आमी मुखार वेता आसतना आमकां जैत मेळासर देव एका दिरब्या बरी आमचे संगी आसा सान लोरेसाच्या जिणयेचेर आमी नदर गेल्यार पयल्यान पयलें सान लोरेसान आपल्या काळजांत जेजूचें रुपांतर जाल्लें तें मुखामळ ताणें पळयलें आनी ताचे सारकें जावंक आपणाक आपोवणें आसा म्हूण तो समजलो आनी ताचे सारकें जावंक ताणें घट्ट मोन केलें आनी ताणें एक वाट विंचली दुबळ्या धाकट्यांचोय सेवा करची दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करचो देव जावन आसा मोग दुबळ्या निराध्यारांचो मोग करून जेजूचें मुखामळ तांकां तो जालो देव तांचे संगी आसा म्हणून तांकां बरवसो ताणें दिलो आनी ह्या ताच्या विसवणेंत ताका कश्ट मेळ्ळे तरी तो भियेलो ना कित्याक जेजू सारकें महिमेवंत जावंक ही एक वाट म्हणून ताणें एक पंत आव्हान म्हणून तें स्विकार केलें मार्तेरपणाच्या मरणा वरवीं ताची कुडीची सोबाय ताणें होगडायली तरी सर्गीच्या प्रकाशान तो परसाळ्ळो आनी जैताची ताळी ताणें हातीन घेतली आनी जेजूच्या देवाच्या त्या महिमेंत तो भागीदार जालो सान लोरेसाची देख घेवन पयल्यान पयलें
देवान आमकां ताच्या सारक्याची आनी सुरूपायेची रचल्यांत जेजू सारकें जावंक आमकां ताणें आपयल्यांत म्हणलें आमी समजून घेवया, ते आमी भावार्थान पातयेवया. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कसली संगत, कसली विसवण, कसली करणी म्हाका जेजू सारकें जावंक अवकाश करून दिता तें आमी चिंतून पळोवया. सान लोरेसान दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करची विसवण केली. हांव कसली विसवण करतां? जावंक पुरो हांव सता नितीन सोलोवंक विसवण करतां. जावंक पुरो हांव शांती खातीर वावरूंक चिंतां. जावंक पुरो हांव बोगसणाचो व्यक्ती जातां. जावंक पुरो प्रायवंतां आनी अनाथां संगी तांकां हांव सांगात दितां. जावंक पुरो म्हजे लागीं पयशे आसात, जाणवाय आसा, तालेंत आसा, ती हांव कोणाक ती गरज आसा तांचे खातीर गोळसूंक प्रयत्न करतां. जर म्हाका मोन आसा तर म्हाका वाटोय आसात. देखून आमी चिंतून पळोवया कसली वाट हांवें विंसूंक जाय जेजू सारकें रुपांतर जावंक. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमचे मुखांतर आपलो सांगात कश्टातल्यांक, निराधारांक, आपल्या बाबा भयणीक तो दिता. हे आमी जाणा जावन कश्टातल्या आमच्या बाबा भयणीक तांच्या जिणेंत देवाचो सांगात दिवची हातेरां आमी जावया. तांकां बरवसो दिवची आमी जावया. येवकार आसता मारिफात देव आमकां ताचे कुरपेन बरो आनी आमची जिणी रुपांतर करून ताका मानवोची भुरगीं तो आमकां करूं. सोमेस्ता आमी आमची बाबार्थाची उसारणी करया. सतमानता देवाक, सर्ववेदार बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्यार वेंगरबे समोलो, अहंकार मर्येतान जल्मालो, पोंच पिलाताकाल ताणें सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तांणी तां जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमकां ताणें आपल्या पुता सारकें जावंक आपयल्यांत, ताच्या महिमेंत भागीदार जावंक आमकां ताणें आपयल्यांत आनी तो आमकां ताचे सारकें जावंक कुरपाय दिता. ह्या बरवशान आमची मागणी आमचे अत्रेग ताच्या मुखार आमी दवरया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपले ताबेन आसच्या लोकांक तांच्या भावार्थाच्या पैणान सारकें मार्गदर्शन दिवन भागेवून मुखेली कशें जियोवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणाक खळनासता वावरिशें तांकां तुजो आधार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या जिणयेची व्हरवणी तवळ तवळ करूंक आनी ह्या मरिफात जिणयेंत रुपांतर हाडून तुका साक जावन जियेवंक आमची मत उसवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. कोरोना पिडे मरिफात जायत्यांनी कामां होगडायल्यांत आसता आर्थीक रितीन कश्टोवच्या लोकांक बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मरिफात गरजेचो आदार मेळाशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या बेझलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर हाती घेतिल्लीं सर्व योजना आनी कामां अडकळी नासतना भक्तिकांच्या आनी सर्वांच्या भरपूर आनी उदार सहकारान बेगीनच पोंताक पावोवंक
आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्यो वैयक्तीक गरजो सर्वेस्परा आमच्या देवा मुखार आमी दवरया. सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार दवरलेली ही आमची मागणी आमचे काळसाचे अत्रेग तूं दयेन मानून घे आनी तुज्या पुता जेजू सारके रुपांतर जावंक तुका मानता तसलीं भुरगीं जावन जियोंक आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Gowanso wainda kanso Baba dita tuka Bodlum dene ditu grasat myaso Jivit labui maka Undo bodlum dita yatmit poshan Wain bodlum ditai amrit pivan आशीर्वाद मुझे सालते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन उंडो गोवासो वाइंदा कासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितो ग्रासत म्यासो जीवित लाभय म्हाका. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस जमनीत वंपलेल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमे वोन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मोनान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी हा आमच्या फायद्याचो सालो रेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे आसक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी
जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय बापा कोरोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येया सुम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा जेराल्ड आयसक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रेतीमोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे मये संगाती बागेबोन सुसे तिचो पती बागेबोन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुंगाराचें विधान. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका विंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. येसुया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या. ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका. जशें फुलोन येवचें साळो सूर्याक शिंगुता तशें सोम्या मन हें मोचें तुकाच तें लालयता. ये सोम्या काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या. स्वागत करता तुका. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवंत लोरेसाच्या खालसा परी आमची खालसा आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक
आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. आमच्या पात्रोन सांता दुबळ्या धाकट्यांच्या तूं आदारा. सरसाई तुजी सोदता मजत तुजी मागता. कुमकीक आमच्या ये मन परता. पयनार आमी आसा तुजे लागीं येता. जेजूस शिव मन परता. San Loresac Magne. E sei di von Martira San Loresa. तरण्या प्रायस बावडा खातीर कठीण कसोसून जीव दिल्या आयक आमचे कालते मागणे. वरत्या पातळेन आमी तुजे सरशी आयल्या. जिवावात तेल बरोबरसो देवासो आनी आमच्या पेलासो करो मोग आमकां सोडून दी. आमच्या प्रसाद सरिसावन निष्कळपण आमचे तें पजळशें कर. आमच्या सरत्मेक आनी संवसारी वडलां तें खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशें आनी कश्टान वरात आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबवडत्यांक आनी बवडतान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुजे बरेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडीमेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. आमचे वैयक्तीक इरादे आमची मागणी आमी मौनपणी देवा मुखार दवरया. शेकी भावार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणी जेवन बगे मरण मरोन सर्गार तुजे सांगता. ससना देवा भगवंतचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येम. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सालोरेस मार्तिरा आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोमच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर्व पदवेदार देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर सयत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवायशीं कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. पेडेस्तांचेर मागणें. सौम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्गावी संसार. सौम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी म्हजी बाप तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी सासण देवा तुजी गुण करची सकत पेडेस्त कुडींनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल.
पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतेचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मसतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बासिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें, खरी भक्तिवंतां जावची येवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर्व पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाल रावूं. आमेन. Patron Santa Loresa, Burbusha tu amcha, तुझ्याशी दावून येता भक्तीन वंदिता, दुसांतादार तुझो दिमन परता. क्रिस्ता जेजू तू साक्षी जालोय, दुबळ्या समोर करून जीवन पिलोय. रक्तासास करून जोडून पावलोय, पवी सभेत आस्तामर जालोय. पात्रोन सांता लोरेसा, बरबुशा तू आमच्या, तुझ्याशी दावून येता भक्तीन वंदिता, घसांतादार तुझो दिमन परता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी, आशिर्वाद दीव आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे लावी. आमेन.